Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आज आमची मिटींग आसली नवीन एडमिनिस्ट्रेटर येयल्लो तेजे मिटींग बसले आमी कित्याक आयज पासून आमकां गव्हर्मेंट फॅक्टरी चालू जातली करून आयज पासून आमकां सांगत आसा तेन्ना आमकां खरें कितें म्हणटा लेखी आमकां येना आयज आमी डिस्कशनान जालें तेणी स्पश्ट सांगलें की ह्या वर्साच्यान फॅक्टरी खूब लॉसान आसा 160 कोटी सुमार लॉस आसा तेन्ना ही फॅक्टरी चलोवप हें ना गव्हर्मेंट डिसिजन जाल्लें आसा आनी तेन्ना तुमी ऊस जो आसा तो तुमकां थंयच आमच्या फार्मान दवरून तुमकां आमी पयशे दितले अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा तर ह्या वर्सा आमी ऊस कितें करपाचो आनी चल तें तुमी पळोवन घ्या आमी तुमकां थंयच ऊसाचे पयशे दितले अशें म्हणून सांगलेलें आहा म्हणून आमी आतां अशें आमकां स्पश्ट कळयलें आहा की ही गव्हर्मेंट ही फॅक्टरी कशीच चालू करचे ना हेजे फुडल्या 14 वर्सांचें आमकां कंपेन्सेट करपाचें की दुसरे क्रॉपा कडेन वळपा खातीर कित्याक आमी उसा खातीर जमीन आतां 45 वर्सां जाली आमी उसच लायल्या जमनी आनी काय आमगे ना दुसरें पीक आमकां 1 वर्सान कांय मेळचें ना ताका लागून आमी कंपेन्सेट करचो हो प्रस्ताव आमी दिल्लो आसा संघटनेक पण तेजेर कांय डिसिजन जावना ना तेजेर सरकारान ते हेजेर आमकां कांय आपोवना तेजी डिस्कशनां कांय आमचे कडेन जाल्लो ना कांय जितले पळय आमकां तेणी तोंडान आन्सर प्रमिसीस कशें वागपाचें तें त्यो फुलफील जाली ना जेन्ना वागपाचें फुलफूल सरकाराचे मुख्यमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी RCS मिनिस्टर जेन्ना संजीवनीच्या बोर्ड रुमाक सांगता की तुमी जातीलो ऊस लायाय मिन्स गव्हर्मेंट सांगता सरकार सांगता आनी तेजे नंतर जर ही अशी परिस्थिती जाल्यार भयानक स्थिती आसा अशी म्हाका जाल्यार दिसता तेंचेर मिसमॅनेजमेंट जाका कोणाक कांय समजना भितरले कारखान्याचे शुगर फॅक्टरीचें ज्ञान ना अशे अधिकारी हांगा धाडल्या नंतर ताका लागून हें लॉस जाला हेका सर्वस्वी जबाबदार गव्हर्मेंट आसा 15 दिसान जर आमकां जर पेमेंट मेळना जाल्यार आमी हांगसर उपोशणां बसतले गेटीर आनी ते बी कोणा न सांगता आमकां परमिशन बी कांय लागता नाही कोरोना म्हटल्यार सगळेच तेवढे चालू जाले आमकां फार्मरांकूच कोरोना करून दवरलेले आसा हांगसर आनी त्या वटेन आमचो प्रधानमंत्री म्हणटा कोणालो एक पयसो दवरतो न्ही आज आमी ऊस घालून 6 म्हयने जाले जाल्यार आमचो सरकार पयशे अजून आमकां दिना आनी प्रधानमंत्री सांगता कोणाले पयशे दवरनाका कोणा त्रासांक घालनाका आनी हे शेतकाराक त्रासांक घालता